Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. बिचोलीम बचाव अभियानान फायर ब्रिगेडीक घेवन दिवचलेच्या भौशीक वाठारांनी सॅनिटायझेशन केले. एकंदरीत बिचोलेन जर पळयत जाल्यार तेचे प्रमाण म्हणजे अत्यंत कमी, म्हणजे अजून पर्यंत सुरू जावंक ना, ही एक बरी गजाल आसा. आणि त्याच्या खातीर आणि एडिशनल केअर म्हणून आमी ही फवारणी करीत आसा. संबंद मार्केटभर बस स्टॉपा पर्यंत वयतले, बस स्टँडा पर्यंत वयतले. दिवचलेन तशें पळोवपाक गेल्यार लोकांनी बरें सहकार्य केल्लें आसा, म्हणून आयज दिवचलेन एकूय पेशंट मेळ्ळो ना. सो तें जपून दवरच्या खातीर ही खास करून आमी ही मोहीम काडलेली आसा. तेच्या खातीर फायर सर्वीस हांच्यांनी मोलाची आमकां मदत केल्ली आसा. मांद्रा साळगांवकर वाड्या लागसार थंयची हॉटेलां लोक उक्त्यार कोयर उडयतात. सोऱ्यांच्या बाटल्यांचोय खच. आम्ही काजू बागायत करता, हे करता, आणि हे लोक रात दीस येवन ओपन करता, रात दीस येवन हे करता, कचरो उडयता, बाटले उडयता, सोरो जावन धुमशाणा मारता, आणि कितें करता. कंप्लेंट आमी पंचायतीक दिल्ली आहा, पुलीस स्टेशनाक दिल्ली आहा, मामलेदाराक दिल्ली आहा, डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ली आहा. तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेता म्हणून सांगलें आमकां. आतां पळया हे कचरो हांगा जर उडयला पळय, हो सगळो हॉटेलाचो आनी ह्या मांद्रे गांवांतलोच कचरो तो. पण हे कितें चल्लां पळय, हे बरोबर ना. थंय तुमी आतां एंट्रन्साक पळयला, थंयसर रातचे बियरीचे सोऱ्याचे बाटल्यो पडिल्ले आहा. आनी आतां हे कोवीड आसल्या कारणान हांगा बार बीन सगळे बंद आसा, आनी तेची ही संदी घेतात हे आमचे लोकल्स. म्हाका दिसता हे लोकला पेक्षा हे भायले लोक, मांद्रे भायले लोक हांगा चड येवन हांगा मस्ती करतात. आनी बियरीचे बाटले तुमी पळयशात थंयसर ते गावता थंय. हे म्हणजे एका काजीच्या काज आसा, काजी पोंदा थंय पळयत जाल्यार तुमी अशे 10-12 तरी 7 तरी मेळटले तुमकां बाटल्यो थंयसर. राशोलात पोरू ऑगस्टात एके वटेन कोसळिल्लो रस्तो अजून जाग्यार घाल्लो ना. ह्या पावसात रस्तो आनी कोसळच्या आदी उपाय करचो म्हूण लोक मागता. आनी गेल्या त्या वर्सा पासून 1-2 जाण भुरगीं मेलो न्हू पयलीं. आय थिंक मुखार 2 जाण भुरगीं मेल्ले. The PWD told us that file is put up to the headquarters, Altino, and the TS is awaiting. Technical section is ready. Collector, district collector, I am letter brought. It is dangerous आणि पावसान जर हें काम करता जाल्यार पावसान कलेक्ट करपाचें. मनीसपण राखात म्हणून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाची गोंयांतूय जागृती जाली, मडगांवां जागृती जाली. आमी गव्हर्मेंटा कडेन आनी सगळ्या लोकां कडेन एकच मागणी करतात, संविधान वाचोवपाक जाय. एक डेमोक्रेटीक कंट्री आसा, आमकां आमचें उतर, आमचें रायट आसा कितें उलोवपाक. आमी फक्त इतलेंच उलयलें कितें NRC, CA, NRCचे फाटल्यान जे लोकांनी आपणें कार्य केल्लें, जे लोकांनी ते प्रोटेस्टाक ते संविधानाक वाचोवपाक लागून काम केलें, ते लोकांक आज टार्गेट करून भितर उडोवपाचें काम हे सरकार आनी हे फॅसिस्ट कम्युनल लोक करपाक लागले. ते लोकांच्या हितूत खातीर, ते लोकांक सपोर्ट करपा खातीर, कित्याक ते लोकांच्या वांगडा आमी सगळे उबी आसात. तुमी कांय भिवची न्ही. आनी हे आमची लढाई जी आसा ती चालू दवरपा खातीर आज पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया वावुरपाक लागला आनी ताचे वांगडा उबी रावता. सांताक्रूज बांदार पावसात रस्त्यार साठपी उदकाचेर थंयचो पंच सोनून उपाय केलो. पदरचे पयशे मोडून गटर बांदले. हे अशीं PWDचें काम, गव्हर्मेंटाचें काम, पूण हे आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी म्हाका घोटाय दिली आनी हांव फुलोन हें काम केलें. आमच्या सरपंचानूय आमकां आदार केलो. इतलीं वर्सां जालीं हिंगा आख्खो इस्कॉलाचो लोक, इस्कॉलांची भुरगीं माय बाय घेवन वयतालीं, तीं भिजतालीं, ऑफिसाक वयता ते भिजताले, मागीर हेंचे जर स्वताच भिजताले बावड्याक. हे आमकां वयल्यान पासून घालपाक आमकां दत्ताराम बालेकार आमचो बांद गांवचो आनी राजू तेणें आमकां हिंगा हेल्प केल्लो आसा. हांगा सॉलीड त्रास जातालो. आतां तुका सांगलाच आसतलें पळय, हांगा लोक रावताले, गाडयो वयताले, उदक तशेंच मारताले, गाडी वचप फुडें कोणाक पाशेंच नासलेले, डायरेक्ट वयताले. कितलीं वर्सांच जालीं. एक्चुअली PWDन हें करपाचें, पूण सगळे येताले, सर पळयताले, वयताले, कोणूच इंट्रस्ट दिनासलो. ह्या सोनू पंचान आनी तेजे पिटू टीम आहा तेची, ते टिमीन हें हांगा घेतले, फुडाकार घेतलो, चल करुया म्हणून. वर्सां खूब उदीक भरोन खूब लोकांक त्रास जाताले. आतां हे गांवच्या भुरग्यांनी, माय हजबंड पिटू रावजू, एवरीबडी गॉट टुगेदर अँड एज अ टीम फॉर द गुड ऑफ द पीपल दे हॅव डन दीस वर्क. इतके दिसान खूब लोड येतालो, सगळे वाटेनी लोड येतालो आणि सगळे उदक भरून शॉपांक वयताले. तशेंच येता उदक गाडयांकूय भरपूर त्रास जाताले. ते हे पिटून आमकां हे फुडें सरोन काम करून दिलें.
आशिल्लो आनी मदलो त्रास जातालो उदकाचो त्रास जातालो लोड येतालो सगळो हय. वयर सगळो पावसांत to splash on everybody there. So I'm happy that P2 has taken with the help of the present Sarpanch. कोरोना पातळटा म्हूण वास्कोकारांचे जांबावले दामबाबाक गाराणें. हे गोंयभर जाल्ल्या कारणान वास्को तर चडूच जाल्लें आसा. दामबाबा सगळे आमचे वास्कोकाराचो देवता. आनी आमकां सगळ्यांक याद आसतली जेन्ना हाज्या पयलीं 100 वर्सां पयलीं जेन्ना एक अशीच महामारी आयिल्ली आनी तेन्नाय बी खंय तरी आमचे वडील जे आशिल्ले आमचे जाणटे आशिल्ले ते हांगा येवन जांबावले येवन तांणी हांगा कौल प्रसाद घेवन जो नाल्ल आशिल्लो तो हांगा व्हरून दवरिल्लो. त्याच श्रद्धेन आनी त्याच भावनेन आनी त्याच एका विश्वासान आज आमी सगळे हांगा आयल्यात. दामबाबाचो आमी कौल घेतला, दामबाबान आमकां राखता म्हणून शब्द दिल्लो आसा. तेन्ना हो नाल्ल आमी आतां दामोदर देवस्थानान दवरतले वास्कोच्या. आनी म्हाका दिसता खंय तरी वास्कोकारांक खुबसो रिलीफ मेळटलो आनी वास्कोकारांकूच न्ही तर गोंयाभरान ही जी महामारी आसा ती खंय तरी कमी जायत वतली असो आमचो एक ठाम विश्वास आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.